नॉर्मल रेग्युलरली जसे सगळे रिव्ह्यू घेतात तसो आम्ही घेतला. मेन आम्ही फोकस केला तो बॅन ऑन प्लास्टिक, गार्बेज, डिस्कार्डिंग ऑफ गार्बेज ऑन डेली बेसीस आणि टॉयलेट्स, क्लीन टॉयलेट्स, क्लिनलीनेस दवरप आणि मेकिंग अवेलेबल ऑल द म्हणजे टॉयलेट्स इन मोबाईल टॉयलेट्स इन इनफ क्वांटिटी, यूजिंग ऑफ पेपर बॅग्स, मास्क आणि सॅनिटायझर्स आणि सोशल डिस्टन्स हे मेन सेंट्रल आयडिया आसतली. अँड वी आर अवेटिंग इफ एट ऑल एनी फर्दर गायडलायन्स जर येता गव्हर्मेंटा कडल्यान इन टर्म्स ऑफ रायझींग कोवीड केसीस जाल्यार आमी वी वील टेक दॅट ऑल्सो. अशी एवरी टायम आसता तशी 7 दीस जाले काय कंपल्सरिली म्युन्सिपालिटी आणि PI वील टेक एक्शन जे कंटिन्यू उरता तेंच्या खातीर आणि बाकी ट्रॅफिक आणि सगळे रेग्युलेट करतले, ट्रॅफिक आणि पुलीस. बरी गरज जाल्ली अशी की सप्ताक आमी हे फावटी करता. एकूच अशें सप्ताच्या निमतान वास्कोन खंयसर तरी 4 लोकांचे पांय लागता नाल्यार वास्को ह्या शहरान कोणूच काय पावना. देव दामोदराच्या आशिर्वादान हे फावटी आमकां सप्ताक करूंक गावता. सो आयज आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान बरी इनिशिएटीव घेतली आनी मिटींग कॉल आउट केली सगळ्या डिपार्टमेंटाक घेवन आनी सगळ्या डिपार्टमेंटान एक जबाबदारी दिलेली आसा. आमचे ऑलरेडी ती ठरयलेली आसता म्हणजे जसं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपले सगळ्यो ज्यो काना कोपऱ्यान बारीक बारीक ज्या वाठारान लायटी आहा ते इल्युमिनेट करता, वास्को सिटी फूल इल्युमिनेट करता. सेकेंड मागीर PWD वॉटर डिपार्टमेंट आमकां लोक चड येता कारणान आमकां नळाची उदकाची पिवपाची उदकाची वेवस्था करची पडटा ती आमी ठरयलेली आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार पुलिसांचे हांगा पीक पॉकेटींग जाता, चेन स्नॅचिंग जाता. हेका लागून आमी टॉवर आहा म्हणजे टॉवर पळय 10-11 टॉवर आमी बांदतात. ते टॉवर करपाचे, CCTV इन्स्टॉल करपाचे आनी विविध आमचे प्रश्न आहा ते आमी सगळे करपाचे. टायम खूब कमी आहा, जवळ जवळ फक्त 15 दीस उरलेले आहा. 15 दिसांचे आमकां सगळें काम करपाक जाय नाल्यार सप्तकाची काम करपाक 2 म्हयने एक्चुली पावना. म्हणून म्हाका दिसता ह्या 15 दिसान जावपाक खूब कठीण आहा. तरी सुद्दां देवाच्या आशिर्वादान हे आमकां सगळीं कामां वेवस्थीत जातली आनी आमचें सप्तक बरे भशेन जातलें. कलेक्टरान आज तांचे नॉर्मल रुटिना प्रमाणे तांची मिटींग घेतली. सो आमकां नेमकें सप्ताक कितें कितें जाय पडटलें सगळे डिपार्टमेंट्साचें कॉर्डिनेशन. सो आमी एज कावन्सिलर्स आमी आमचे व्ह्यूज घाल्या की आमकां ह्या सप्ताक एंटायर सॅनिटेशन, टॉयलेट्स जावं प्लास्टीक फ्रीचो जो इशू आसा तो जावं सगळें म्हणजे कंप्लीट मॅनेजमेंट सारकें जावचें. ट्रॅफिकाचो इशू जावचो न्ही, जंय जंय एम्ब्युलन्स जाय, जंय जंय फायर टेंडर्स जाय ते सगळे त्या जाग्यार उरचे आनी स्मूथली सप्ताक सारको करून घेवचो म्हणून आमी आज तेंचे कडेन उलयल्या. म्हणजे सप्तक आमचो 3 आनी 4 असो 2 दीस आसता आनी फेरी जी आसा जी आयच्या कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयली त्या मिटिंगेन अशें डिसिजन जालें की फेरी ही फकत 7 दीस दवरपाची अशें ताणें म्युन्सिपालिटीक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. एट द सेम टायम आमकां चड खुशी जाली की आमी 2 वर्सांच्या गॅपान म्हणून जेन्ना आमी उत्सव समितीन हो सप्तक व्हडा प्रमाणात आनी उत्साहान करपाचें ठरयलें तेन्ना आमकां दिसतालें की सरकारी लेवलाचेर कितें आमकां खंय निर्बंध किंवा SOP लागतले पण बरें दिसलें. आयची मिटींग इतली बेस्ट जाली की अशें सगळे सरकारी जी यंत्रणा आसा तेंच्यांनी आयज आमकां हो उत्साह बरे तरेन करपा खातीर सपोर्ट करपाचें थारायल्लें आसा. इतलेंच आमी आमच्या गोंयच्या जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी सप्तकाक येतना SOP मेंटेन करचें, मास्क वापरचें, सॅनिटायझर यूज करतो. कारण हो जो ही जी फेरी आसा ही फेरयेन हजारांनी लाखांनी लोक येतले हे सगळे मॉनिटर करपा खातीर आयज सरकारी अधिकाऱ्यांक तांणी इन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आसा डेप्युटी कलेक्टरान. हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कारण तेणी संपूर्ण आमकां सहकार्य करता म्हणटा हेचे ह्या सप्तकाक. तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुलीस यंत्रणा जी आसा तेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट करपाचें केलां आनी म्युन्सिपालिटीनी सांगलां. म्युन्सिपालिटीनी कांय गायडलायन्स तेंच्यांनी दिल्ले आसा ते गायडलायन्स फॉलो करपाचे तेंच्यांनी उतर दिल्ले आसा डेप्युटी. सो एकंदरीत जें वातावरण आसा तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता अंदू वर्सा हो सप्तक परत एक फावटी आमचो पयलींचो जसो सप्तक जातलो तसो सप्तक जातलो. हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां तेंकां सहकार्य करचें आनी हो बरे तरेन सप्तक फुडोवन हाडचो. टोटली आमचे फेवरेट जालें की आमचो सप्ताक करपाचो म्हणून. सप्ताक करपाक कोणाचे ऑब्जेक्शन ना पण कलेक्टरांनी इश्यू घातला की बाबा हे आमी तुमकां आतां पर्यंत दिता, आतां पर्यंत तुमकां आमी सांगता पण इन फ्युचर म्हणजे फुडें सप्तकाच्या टायमार जर कितें जालें तर तुमी ते फॉलो करचें पडटलें. आमी त्या प्रमाणे आमी सगळे फॉलो करतले. आमच्या कमिटीन सगळे आमचे ऑफिसवेर आसा, आमचे मेंबर आसा, सगळ्यांनी आमी
एक रुटीन काम करपाचें ठरयलें, सप्ताह बरे भशेन करपाचो असो ठरयला आनी तो सप्ताह असो करपाचो की 2 वर्सां लोकांक जशें देवा दामोदराचें दर्शन जावं ना ते ह्या वर्सा जावचें आनी सप्ताह बरो जावचो. तेंचे सगळ्यांनी तेंचे सगळे येयल्ले मामलेदाराचे मनीस, कलेक्टर हेचे आमचे नेवी, म्युन्सिपालिटी सगळी येवन तेंच्यांनी सगळे डिस्कस मिटींग बरी जाली आनी हेजेर आमी सहमत आसा.